वास्कोतल्या वास्को 1930 थिएटरात इफ्फीचे स्क्रीनिंग दवरला। थिएटर बरें पूण सीट 43च। ताका लागून मुरगांव आनी वास्कोचे आमदार बेजारल्यात। हे म्हाका अजिबात आवडूंक ना। लोकांची नाराजी आहा आनी त्या कारणान शेवटी लोक नाराज जाले म्हणटकच आमकांय तेंचे आयकल्यानंतर आमची नाराजी आमी व्यक्त करपाक लागून हांवें उलयता आनी सांगता की जे डिसिजन त्या पर्टिक्युलर जेका सीट फक्त 30 का 35 40 आहा, सॉरी 40 की 43 43 सीटर थिएटरान अख्ख्या तालुक्याच्या लोकांनी इफ्फीची पिक्चरां जी लोकांक उमेद आसता जसो टायम आहा तसो किंवा इफ्फीचे इतलो येदो व्हडलो प्रोग्राम जातालो पळय, इतले व्हडले सेलिब्रिटीज येता म्हणटकूच बरो कार्यक्रम इफ्फी बद्दल वास्कोकारांक मुरगांवकारांक कितें पळोवंक मेळचें ह्या उद्देशान करता, पण ते करतना बऱ्या ठिकाणार करपा आहलें ना जाल्यार म्हाजें तरी मत आहा 40 लोकांक ते दाखोवच्या पेक्षा करच्या पेक्षा ना केल्ल्या बरें। Per day 47 seats are very less. And लोग आजकल who there will be lots of people who will go to watch the movies there which will be screened. Theater is excellent, but then capacity much miles up early. I will ask the MD of ESG is that with whose consultation this was done, whether it is to benefit the locals. कित्याक लोकां आयज बेनिफीट जावपाक फिल्म फेस्टिवलाचे आयज हे फिल्म फेस्टिवल वास्को कित्याक स्क्रीन करता कित्याक लोकां लागून सो हे 47 सीट्स मातशे कमी आहा लोक ते दाखोवपाक थिएटर इज एक्सलंट पूण स्पॉट इज रॉंग। स्क्रिनिंगाक जाय जाल्यार खंय 750 सिटांचे कॅपॅसिटीचे बायणाचे रवींद्र भवन तयार आसा। आमचे रवींद्र भवन इतले वेल इक्विप्ड आहा, हांगासर बऱ्यापैकी पिक्चरां दाखोवपाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, प्लस आमची सिटींग कॅपॅसिटी 750 लोक बसूंक शकता, एअर कंडिशन हॉल आहा आनी हांगासर जर इफ्फीचे कितें पिक्चर स्क्रिनींग बीन केल्लें जाल्यार मुरगांवच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर एक बरी हें जावपाची पर्वणी जावपाची आनी इफ्फीचो खरो आनंद लुटपाक हांगासरल्या लोकांक एक संदी मेळपाची। ESGन जालें सुद्दां जाल्यार आतां सुद्दां आमचें थिएटर वेकंट आहा, हांगासर प्रोग्राम करूंक जाता, स्क्रिनींग करपाक जाता, जेणे करून खरेंच मुरगांवचे लोक आभारी जातले ESGचे। इफ्फीचे वास्को 1930 थिएटरात स्क्रिनींग सुरू जालें। उद्घाटनाक मराठी एक्टर मृणाल कुलकर्णी आशिल्ली। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।